सध्या गोंयांत इफ्फीची तयारी नेटान सुरू आसा। अंदू इफ्फी 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जातले। अंदूच्या 56व्या इफ्फीतल्या अंतरराष्ट्रीय सर्तीच्या विभागांतल्या चित्रपटांची वळेरी जाहीर जाल्या। हे सर्तीत वट्ट 15 उत्कृश्ट चित्रपटां आसात। हातूंत 12 अंतरराष्ट्रीय आनी 3 भारतीय चित्रपटां आसात। ही चित्रपटां आयच्या संवसारीक सिनेमांतल्या उत्कृश्ट कलाकृतींचे प्रतिनिधित्व करतात। अंदू इफ्फीक भेटोवपी गोल्डन पिकॉक पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय ज्युरी वरवीं भेटयतले आनी ह्या गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जैतिवंतांक 40 लाख रुपया रोख इनाम म्हणून दितले। हाचे भायर ज्युरी उत्कृश्ट दिग्दर्शक, उत्कृश्ट अभिनेतो, उत्कृश्ट अभिनेत्री आनी खाशेलो ज्युरी पुरस्कारूय भेटयतले। इफ्फीक वट्ट 90 लाख रुपया इनामां म्हणून दितले। अंदूचे हे आंतरराष्ट्रीय सर्तीत संवसारभरच्या चित्रपटां वरवीं सिनेमॅटीक उत्कृश्टतायेचो एक उत्सव मनयतले। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।